डायरेक्टर ऑफ गोवा सुद्धा NGO आसा आनी आमचें मेन ऑफिस कॅलिफोर्निया आनी तांच्या खाला आमी आमचो ग्रूप वेगळो आसा about 15 आसा आनी आमी रुरल एरियाज म्हणजे गांवांनी वचून बायलांक आमी हेल्प करता आनी खूबच काम केलां आनी तातूंत आतां म्हत्वाचें म्हणल्यार आमचे मिसेस नेली रॉड्रिगेज हांचें नांव आमी प्रपोज कित्याक केलें कित्याक तिणें भरपूर काम केलां आनी जिणें ती काम केलां तें एक चॅरिटी अशी करूं ना तिचें आपलें कर्तव्य म्हूण केलां आनी दिस इज सो नायस टू नो दॅट शी हॅज टेकन इट एज हर ओन एक कम्फर्ट जाल्ले भाशेन आनी बायलांक तेणी रुरल एरियाज गांवांनी वचून आयडेंटिफाय केल्या आनी त्या बायलांक कशें हेल्प करपाचें म्हणजे पयशे दिवपाची गरज ना पूण बायलांक कशें अपलिफ्ट करपाचें तांकां स्कील करप तांकां शिकोवप शेवण जावं मार्केटींग जावं आनी कितें अशें भरपूर केलां आनी तशें करून कितलेशे बायलांक तेणें अपलिफ्ट केल्या आनी आज तर तिका अवॉर्ड मेळना तें जाल्यार एक इंटरनॅशनल म्हणजे फ्रॉम जेनिवा स्विट्झर्लंड आनी खुशेची खबर म्हणल्यार ही एक नांवाची एक संस्था ओके आनी तेणें ताका फॉर प्रायज फॉर वुमेन क्रिएटिविटी इन रुरल लायफ एरियाज दिस इज अमेझींग दिस सो गूड एंड एक इन्स्पिरेशन आमच्या दुसऱ्या बायलांक ओके चेवडांक ऑल्सो ती आतां अशी बायलेली भाशेन फुडें येवची आनी दुसऱ्या बायलांकूय आमी अशें आदार दिवची आनी आमचे समाज आमी वयर काडचो बायल नेली रॉड्रिगेजाची चड वळख करपाची गरज ना बिकॉज शी इज व्हेरी मच नोन आनी तिजें कंट्रिब्युशन आमच्या सोसायटीन म्हणलें जाल्यार इट इज लायक कमेंडेबल. त्याच बरोबर गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाची अध्यक्ष आसा. आज आमी आमची एडमिनिस्ट्रेटर नेली रॉड्रिगेज तिका येदो व्हडलो आज म्हणटा तसो एवॉर्ड मेळ्ळो वुमन्स वर्ल्ड स्मिथ फावंडेशन हाच्या वतीन तांकां आज इंटरनॅशनल डे ऑफ रुरल 15 ऑक्टोबराक मेळ्ळो आनी ताका लागून आज आमी मॅनेजींग कमिटी आमची बार्देश ब्लॉकाची गीता बरोबर आमी मुद्दम म्हणून आयज प्रेसाकूय सांगपाक आयल्या कित्याक आज ती एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आमकां बरें मार्गदर्शन करता कित्याक आज आमची गोवा पंचायत महिला शक्ती सुद्दां आयज आमी जी मॅनेजींग कमिटीचे मेंबर्स आसा जे वायस प्रेजिडेंट जावन बाकीचे मेंबर्स आमी बरें तिका सपोर्ट करता आनी ती आमकां बरो सपोर्ट करता. आयज आमी महिला शक्ती अभियानाच्या तर्फे आमी जायते प्रोग्राम केले. आमी मातोश्री ट्रस्ट मुंबय हांच्या वतीन सुद्दां आमी विविध पंचायतींनी आय कॅम्प घेतले आनी त्या बरोबर मागीर आमी इंडिया रिबिल्ड ट्रस्ट तशेंच आमची गोवा पंचायत महिला शक्ती हांच्या जोड पालवान आमी वुमन्स अवॉर्ड 2023 हे सुद्दां आमी बायलांक फावो केले आनी तितून जी बरी बायलां काम करता तांकां आमी फुडें हाडली. मागीर आमी परत आमचे गोवा मागीर प्रायम मिडिया आनी आमचे गोवा पंचायत महिला हांच्या वतीन आमी सिंगींग कॉम्पिटिशन काराओके सिंगींग कॉम्पिटिशन घेतले. तितून बायलां जी 70-75 इयर्स ओल्ड अशा बायलांनी बरें सिंगींग कॉम्पिटिशन केलें तेंची आमकां कला दाखोवपाक मेळ्ळी गोवा महिला पंचायतीच्या तर्फे. मागीर आमी आतां हालींच एक उपक्रम हातान घेतलो तो म्हटल्यार सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा जे ZP मेंबर्स आहा तांकां आमी आमचो मोमेंटो गोवा पंचायतीच्या तर्फे दिवन तांकां फेलिसिटेट केले. तशेंच परत आमी 12 तालुके जे आसा आमच्या गोंया भितर ते आमी आज 9 तालुके कंप्लीट केल्ले आसा आनी उरलेले 3 तालुके उरल्या तांकां आमी जी महिला पंच सदस्य आसा जावं सरपंच तांकां सुद्दां आमी फेलिसिटेट केले. आमी अशे जायते उपक्रम राबयले कित्याक तर आमकां आमची एडमिनिस्ट्रेटर नेली रॉड्रिगेज जो आमकां फूल सपोर्ट आसा आनी ती आमकां फुडें सरपाक जे प्रोत्साहन करता तितूनसून आमी आयज बरी फुडें पाविल्ली आसा आनी हांव तिका आमचे मॅनेजींग कमिटी तर्फे हांव तिका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी म्हजे हांगासर 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल हांव तुमचे आभारी आसा. आय एम व्हेरी हॅपी एंड एकदम खूश आहा कित्याक हे एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणटकीर आमची आय ओ द क्रेडीट टू गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान
and to the people of Kolva Zilla constituency. कित्याक तेमी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिला रुरल बायलांक अपलिफ्ट करपाक. पयलेच फावटीर हो अवॉर्ड carries a cash prize of 1 lakh rupees, and I received this 1 lakh just day before yesterday in euros, so it comes to 1 lakh in Indian rupees. And काली म्हाका एमी सगळ्यान आमची महिला शक्ती अभियान कोड ऑफ कंडक्ट येत म्हूण अकस्मात तेमी हो प्रेस कॉन्फरन्स घडून हाडला. काली केल म्हणजे अनिता थोरत आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जायन अंजली येवपा मेळो ना, पूण येयलाय ती आमची प्रेसिडेंट दिक्षा जावं कलंगूट एक्स सरपंच आनी प्रेझेंट डेप्युटी आमचे गीता परब जावं सनिशा तोरस्कर मनीषा ZP मेंबर्स ती मॅनेजींग कमिटीची निहारिकाकूय येवपा मेळो ना, अंजुनाचें पयस. So I'm very grateful to Verma D'Mello for proposing my name to Goa Sudarak. आमचो संजू जे आमचे बरा खूबशे प्रोग्राम कोता गोवा सुदारप in collaboration with महिला शक्ती. Sanju, there was a friend of mine, Vijay Paralker from USA professor. तेणे हे अवॉर्ड मुझे नाव रेकमेंड केला आनी वर्मान आनी ते पेपर वर्क करपाक ताका सगळी धाडपाक तो संजूचो बरो फ्रेंड आनी दोगांय संजू ही रुरल बाजार गोंयचो फेम बाजाराचो फेम ते दोगांयनी तिगांयनी एकठांय जावन म्हाका this award needed a proposer and a seconder, so they are the ones who were behind me. This year you must apply, and I'm very proud that first time I got an international award. I had got many national awards. Anita Thorat came with me to Tripura, Delhi I have gone. In Delhi I was selected by the European Union, and I'm the only elected woman I think from Goa to be selected for the conferences in Germany. I was selected at the European Parliament in Brussels. I was selected in Hungary, Budapest and Vienna. 4 conferences I have attended. Plus with Union Minister that time Mani Shankar Iyer, when I was Adyaksha, we attended conferences by the World Bank in Nepal, in Pakistan. We crossed the world border. So these are all national awards. But this award is something which I never expected. And I thank this Verma Vijay Paralker for proposing my name. And I think this award, the credit goes to my Mahilas, elected Mahilas, because from so many years, right from 2000, I was elected. Though I was a teacher, I continued doing social service, got elected the second time, third time I was unopposed, fourth time also I got elected. And I never stopped my social work, whether it was in Lions Club, I continued doing. In the Machorda Club, I started village library, Umid centers, and made use of every government scheme, especially to form self-help groups, etc. And now, with the help of this managing committee, it's the main body of the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan. Though we have block presidents and other elected women, it's a body of all the elected women and ZP members. Their full cooperation and support was there for me. And these all photos, videos which we could send have earned me this award. So it's also it's a combined teamwork and effort. So this award credit also goes to them. And that's why collectively we have come here today to thank Verma and the Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan office bearers. And also every month I used to do vocational training courses, as Verma said just now, for the upliftment of women in my Kolva Zilla constituency. I never looked at the ZP funds or whatever, but whatever opportunities of the government schemes were there, I did it. In Goa I've got all the possible awards. Yashudame Award, Orchid Award, and so many panchayats and clubs and associations and ZPs and name it, they have already felicitated me. But this award carries a special significance to me of international recognition, just how Verma is a international
fame, who has made Goa proud. So like this, it's my appeal that many women should come forward, as Verma said, and let us work together for the upliftment of women in our state. And I think this has motivated me to do better and continue my good work. Though I'm a senior citizen, I'm still continuing working for the women, because that is like my passion, you know, to see women come up. And I will continue. These awards always, you know, and motivates and inspires me to do better. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.